to the police inspector saying that Aam Aadmi Party हो बोवाळ घाला म्हणून आणि तातूंत कितें कितें ताणें म्हणा की वी वायलेटेड कोड ऑफ कंडक्ट आनी सेक्शन 163 हे ते. सो हांवें म्हज्या RTआन एक क्वेश्चन विचारलो की तुमी म्हणटा पळय 163 घाल्लो ताचो म्हाका कॉपी दी म्हणून मॅजिस्ट्रेट ऑर्डर. द रिस्पॉन्स गिवन इज the information sought is exempted under section 81(h) of the RTI. कसले exemption? तो म्हणटा FIR is still under investigation, so we cannot give you the document. Are I am asking for the magistrate order enforcing section 163 in Panjim on that day. ताजेर तुम्ही on the basis of which you have taken action आणि तो म्हणटा ते आमी तुमकां ऑर्डर दिवंक शकना. So basically हातूनच ही जो FIR आसा, it is simply a selective targeting. The RTI documents prove that the Goa police is unfortunately acting at the behest of the Bharatiya Janata Party government to target Aam Aadmi Party. आता जसे सांगले ताणी सांगला की कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट केलो म्हणून. कोड ऑफ कंडक्ट CCP खातीर आशिल्लो त्या दिसा. Code of conduct is applicable only to political parties and any meetings or gatherings related to election campaigning. It is not a blanket prohibitory order. So you cannot say that we violated any code of conduct. आम्ही CCP election campaign meeting नाशिल्ली ती. It was a political parties protest. दुसरे ताणे म्हळें section 163 violate केले म्हणून. Regarding the assembly session that was going on. आम्ही protest केला 5 मार्चाक. Assembly session सुरू जावपाची 6 मार्चाक. सेक्शन 163 नाशिल्लोच. सो हे सगळे तुमी ज्यो फटीची कंप्लेन करून आमचेर हो फटीचो FIR केला ताका आमी भिवपाचें ना. सो आज इतलेंच सांगपाक आयिल्लें आनी हांवें कितें केलां, सिन्स दे आर सेयिंग दॅट नो FIR हॅज बीन फायल्ड ऑर दे आर नॉट गिवींग द डिटेल्स ऑफ द FIR, हांवेंच एक कंप्लेन केल्या की तुमी BJYM आनी IT मिनिस्टर रोहन खंवट्याचेर ही तुमी कंप्लेन FIR करची, 3 दिसां भितर करची, जाल्यार आमी कोर्टान वतले टू ऑर्डर द FIR. आनी हातून हांवें सगळे तांकां एविडन्सूय दिला. तुमकां दिसतलें मिनिस्टर रोहन खंवटे एट द BJP एट द आउटसायड द GPCC ऑफिस, FEG बर्ली. पुलिसा बरोबर धक्कामुक्की सगळे एविडन्स दिल्ले आसा. 3 दिसां भितर गोवा पुलिसान आमचेर जी FIR केल्या तेच सेक्शन लावन BJPचेर, BJYMचेर आनी रोहन खंवट्याचेर FIR करचे जाल्यार आमी फुडले स्टेप घेतले. थँक्यू. काँग्रेसान ताजेर काय एक्शन घेवना पूण तुमी एक्शन घेवपाक कित्याक लागून ते हांव सांगूंक शकना. ते तुमी काँग्रेसाक विचारल्यार बरें. म्हाका दिसता आय फील जेन्ना तांच्या ऑफिसार असो हल्लो जालो टू ट्रेसपास and damage and riot inside their office, I feel Congress should have filed a complaint. Failing which we have filed, कित्याक law should be equal for everybody. जो आम्ही प्रोटेस्ट केलो ताजो आमचे कडेन सगळो एविडन्स आसा. लास्ट मिनीट पर्यंत व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आसा, विटनेस आसा. कोर्टान जर ही केस गेली ही फ्लॅट पडटली. आनी तातूंत जशें सांगलें आमी कांयच कोणाक त्रास करूंक ना, रस्तो ब्लॉक करूंक ना, कसलोच रायटींग करूंक ना. डिसेंटली प्रोटेस्ट केलो कित्याक आमच्या भितर तो आक्रोश आशिल्लो. फक्त लोकां पर्यंत पावोवपाक आमी हो प्रोटेस्ट केलो. पूण जे प्रोटेस्ट भारतीय जनता युवा मोर्चान केला आनी श्री रोहन खंवटेन केला दॅट वॉज कंप्लीट रायटींग. आमच्या पुलिसां बरोबर धक्कामुक्की करता आनी ते कांयच एक्शन घेना. वाय डीड श्री उमेश शिरोडकर फायल अ कंप्लेंट ओनली अगेन्स्ट आम आदमी पार्टी? वाय नॉट अगेन्स्ट BJYM? सो वी विल एनफोर्स and we will make sure की law is applied equally for everybody. तुम्ही आता मेळपाक गेल्ले भितर कंप्लेन बीन दिल्या कितें? आमकां 10 वरांचेर आपयल्ले. आमी हांगा आयले, आमकां सांगलें की तो खंय तरी अर्जंट कामाक गेला भायर, सो आमकां राव म्हळां. सो आमी रावल्या. आनी जशें सांगलें आमकां दोगांकूच आपयल्ले. पूण आमकां ते परत परत कित्याक पयसच्यान लोक येतात, परत परत येवन आनी पुलिसांचो टायम वेस्ट, आमचोय टायम वेस्ट. सो आमी हांगाच अड्डो घालून बसल्या की पुलिसांक जाय तेन्ना आमकां कोणाक जे नांवां आसा ते सगळीं आमी आयल्या. कंप्लेनांत जी नांवां आसा ती सगळीं आमी हांगा बसल्या. आमकां आपयात तुमच्या टायमार तुमच्या कन्विनियन्सार. जशें सांगलें वी आर नॉट अगेन्स्ट गोवा पुलीस. इनफॅक्ट वी सिम्पथायज. तांकां हो वयल्यान प्रेशर आसता असली सगळी नाका आशिल्ली करपाक. खरे रेपिस्ट, मर्डरर, क्रिमिनल, स्कॅम्सर रस्त्यार बरी भोंवतात. फक्त ऑपोजिशन लिडरांक हांगा तुमी त्रास करतात. सो आमी पुलिसांक त्रास करूंक सोदिना. वी आर हियर इन सपोर्ट
अँड इन सिम्पथी ऑफ द गोवा पुलीस आणि जाय तेन्ना तांकां टायम मेळटा तेन्ना हांगा येवन आमकां आपोवपाचें एक एक करून वी वील गो एंड आन्सर ऑल द क्वेश्चन एंड कोऑपरेट विथ इट. कितलो वेळ तुमी रावपाचे? आतां पळोवया तो PSI येवन कितें म्हणटा तें पळोवया, वी वील सी. सर बरे अपोजिशन मॅडम बसले आमी रावले आतां PSI आमकां दोगांक आपयल्ले, आमी सांगतले की आमी सगळेच आयल्या म्हणून, ज्या लोकांची नांवां आसा पळय त्या कंप्लेंटान सगळे आयल्या म्हणून आतांच काबार कर म्हणून सांगतले. सर रिफ्युजी जवळ तो डिसेंट बिहेवियर म्हणटा तुमी. पळय एफिजी जळप हो एक प्रोटेस्ट मेथड. इट इज अ व्हेरी पॉप्युलर मेथड ऑफ प्रोटेस्ट. कितें आसता, एफिजी जळप तातूंत कितें मारण घालप किंवा असो जळप की देट कूड बी डेंजर टू समबडी ऑर तो जळोवन असो रस्त्यार उडोवप, दॅट इज इनडिसेंट बिहेवियर. पूण एफिजी जळप इज नॉट रॉंग. इट इज अ व्हेरी एस्टॅब्लिश्ड अँड पॉप्युलर मेथड ऑफ प्रोटेस्ट. तातूंत कांय वायट नासता आनी देर इज नो लॉ अगेन्स्ट इट. देर इज एक्चुअली नो लॉ अगेन्स्ट इट. सो आमचेर जे सेक्शन्स घाल्या पळय न्ही की आमी खंय तरी उजो घालपाक गेल्ले हें तें, दॅट इज ऑल नॉनसेन्स. तशें सांगलें आमचे कडेन सगळो व्हिडियो आनी एविडन्स आसा सगळो, अँड वी वील प्रेजेंट इट इन कोर्ट इफ दीस एवर गोज टू द कोर्ट. एखादो पोलीस ऑफिसर एखाद्या पर्टिक्युलर पार्टीचे अपोजिशनातले अशी केस फायल करू शकता? तुमी पळयात न्ही, पुलिसानूच कंप्लेंट केला, कोणेच कंप्लेंट करूंक ना. थंयची जी बिल्डींग आसा थंयच्या कोणें कंप्लेंट करूंक ना, रस्त्यार कोणें कंप्लेंट करूंक ना आनी कोणेच कंप्लेंट करूंक ना. पुलिसाक कंप्लेंट केले की हांचेर एक्शन घे. सो इट इज ऑब्वियसली व्हेरी सिम्पली इट इज डन डायरेक्टली अंडर द बिहेस्ट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी. हय, पुलीस एक्चुअली नाशिल्लेच थंय. आमचो प्रोटेस्ट काबार जातकच आयले थंय आनी आमी ताका सांगलें अशें अशें केलां आनी पळय हांगा ते बॉक्सान घालून ते दवरला. ज्या पुलिसेन कंप्लेन केला तो आशिल्लो ना, तो मागीर आयलो, तो लास्टाक आयलो, तेच सांगलें, कोणूच नाशिल्लो. नोबडी आस्क्ड अस टू डिस्पर्स. इनफॅक्ट तो आयलो तेन्ना आमी एक 5-6 जाण आशिल्ले, ताणें सांगलें तुमी हांगा रावंक शकना. आमी ओके म्हटलें आनी वी डिस्पर्स. सो वी डिडंट इवन वायलेट एन ऑर्डर टू डिस्पर्स. सो हे सेक्शन जे लायला पळय न्ही, दॅट इज ऑल रॉंग एंड फॉल्स अँड वी वील प्रेजेंट द एविडन्स अगेन्स्ट ऑल दीस. 100% वचतले. इनफॅक्ट कोर्टान 2 कारणांक वचतले, म्हणजे तांकां कोर्टान वचचें पडटलें. आमचें सगळें इन्व्हेस्टिगेशन करतकच चार्जशीट करून कोर्टान वचचें पडटलें. दॅट टायम वी वील प्रेजेंट आर एविडन्स. पूण वी वील ऑल्सो गो टू कोर्ट टू एनफोर्स एन FIR अगेन्स्ट BJYM एंड रोहन खंवटे. धाडलात का लोकेशन? थँक्यू. देव बरें करूं.